कला अकादमी जी कलाकाराची खाण म्हणतात जाल्यार ह्या कलाकाराचे खाणीन जे कितें घडले ते तुम्ही फाटल्या म्हयन्यांनी पळयलेच आसतले। दीनानाथ मंगेशकर जे हॉल आसा त्या हॉलाची जी अवतिकाय म्हणजे जे रिनोव्हेशन जावन जी अवतिकाय जाल्या ती फाटल्या म्हयन्यान खूप अशी चर्चेन येयली। जाल्यार आता आमी आसात ओपन एअर ऑडिटोरियम। हो जो ओपन एअर ऑडिटोरियम आसा हेजी अवतिकाय कितें जाल्या ती तुमचे मेरेन हाडपाक लागून आमी हांगा पावलेले आसात। जाल्यार तुमकां याद करून दिता हो जो ऑडिटोरियम आसा हांगा कॉलेप्स जाल्लो हो ऑडिटोरियम अराउंड जुलय 2023 जो पावसाळी सीझन आशिल्लो त्या पावसाळी सीझनान हो जो ऑडिटोरियम आसा हेजे वॉल कॉलेप्स जाल्ली आणि तेजे उपरांत हो ऑडिटोरियम बंद आसा। पूण हो जो ऑडिटोरियम आसा तो ऑडिटोरियम जेन्ना कॉलेप्स जालो तेन्ना मुख्यमंत्र्यान सांगलेले की 2 दीस भितर हेजी जी कारवाय आसा ती करतलो म्हणून आणि कसो कॉलेप्स जालो तो करतलो म्हणून आणि तेकाच लागून एक IIT आसा त्या IITक तेणी हेजो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट करपाक लागून दिल्लो। पूण हो जो ऑडिटोरियम आसा तो बेगीन ओपन जातलो अशी आमची आशा आशिल्ली। पूण आता ऑलमोस्ट 2 वर्सां जाली जाल्यार हो जो ऑडिटोरियम आसा हेजी अवतिकाय तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकतात कितें जाल्ली आसा ते। एक वटच्यान आमकां हांगा गार्बेज दिसता जी गार्बेज खूप डंप जाल्ली आसा ती दिश्टी पडटा। जाल्यार दुसरे वटच्यान हांगा कोणाचे कपडे हांगा सुकोवंक घातल्यात ते तुम्ही पळोवंक शकतात। सो हे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा हे जे कला अकादमीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा ते केन्ना रेडी जावन गोंयकारांक यूज करपाक मेळटले कित्याक ह्या ओपन एअर ऑडिटोरियमान तुम्ही जाणा आसतले खूपशे असे कलाकार आसात ते कलाकार हांगा आपले कला दाखोवन गेल्ले आसात। तशेंच आनी खूप कलाकार हांगा परफॉर्म करपाक खातीर वाट पळयतात। पूण हो जो ऑडिटोरियम आसा तो केन्ना ओपन जातलो आणि जेन्ना मेन रोडाक हांगा कांपाल ही कला अकादमी आसा हांगा हे कपडे जे सुकोवंक घातल्यात ते मेन रोडार दिश्टी पडटा। तशीच हांगा गार्बेज जी वेट ड्राय गार्बेज जी मिक्स जाल्ली आसा फाटल्या दिसांनी आमी हांगा रिपोर्ट तुमच्या मुखार हाडलेलो हांगा कशी गार्बेज ही हांगा वास घातलेलो आसा तो गार्बेजीचो तितून भितर हे कपडे आसात ते हांगा लक्ष कोण दितलो हो जबाबदारी हेची जबाबदारी कोण घेतलो असे प्रश्न हे उपस्थित जातात। जाल्यार हो जो ऑडिटोरियम आसा हेचे जे दृश्य आसात ते आमी तुमकां दाखोवंक सोदतात। हांगा तुम्ही पळोवंक शकतात की हांगा कोण कपडे सुकोवंक घालतात तशें हांगा मेटल शीट्स आसात त्यो सगळ्यो पडलेल्यो आसात आणि हांगा सगळे लोखणाची पायपां ही पडलेली आसा आणि दुसरे वटच्यान तुम्ही पळोवंक शकतात कसो कचरो हांगा पडलेलो आसा तो। हे सगळे जे कचऱ्याचे जे प्रकरण आसा आता पावस येतलो जाल्यार ह्या पावसान हांगा प्लास्टिकान हांगा उदक साठोवन खूप जळारी सुद्धा जावपाची पॉसिबिलिटी आसा। कितलो कचरो हांगा पडलेलो आसा ते तुम्ही पळोवंक शकतात। सो परत प्रश्न असो येता की हे सगळे जे घडटा हे जे कला अकादमी कडेन हे सगळे घडटा कला अकादमीचेर हांगा खंय तरी एक गिराण लागलेले आसा अशें आमी म्हणूंक शकतात। पूण हे जे गिराण आसा ते केन्ना निवळ जातले हे जे गिराण आसा कला अकादमीचेर लागलेले ते केन्ना निवळ जातले हेची सगळे गोंयकार वाट पळयतात। सो आशा करता की कन्सर्न ऑथॉरिटी कडेन आमची ही मेसेज पावतली आणि बेगीनची बेगीन हांगा कोण एक्शन घेवपाचो आसा तो एक्शन घेतलो। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन नितीन बरोबर हांव गौरेश गांवकर कांपाल पणजेसून।